Speaker, sir, I stand to speak on the demands. Speaker, sir, demand number 78. Speaker, sir, when Rohan Bab took over as Minister for Tourism, I had high expectation. आणि अशें ना की पयलींचे मिनिस्टर बरो नाशिल्ले म्हूण, बट बाब रोहन जेन्ना ट्युरिजम मिनिस्टर जाल्लो, सिन्स आय एम इन टू द हॉटेल इंडस्ट्री, हांव जायत जाण म्हगे फ्रेंडाक सांगतालो बाब रोहन ट्युरिजम मिनिस्टर जाला, ताका हॉटेल आहा, ही इज रोम्ड अरावंड द वर्ल्ड, संवसार भोंवला, भरपूर नॉलेज आहा, आनी ही अपेक्षा आशिल्ली. हांव म्हणा सकयल गेल म्हूण, बट देर आर लॉट ऑफ थिंग्स वीच आय वील स्पीक इन पर्टिक्युलर इन माय कॉन्स्टिट्युएन्सी. Speaker, sir, when we say tourism in Goa, everyone thinks that sun, sea and sand. But Speaker, sir, we should go beyond this. आणि म्हाका दिसता म्हगेल्या ज्या मतदारसंघाक there is a large scope of hinterland and spiritual tourism. Speaker, sir, clarity काय ना. Government wants to promote hinterland tourism, but clarity, guidance काय ना. So Speaker, sir, म्हगे एक म्हणणें की let us all work together. आमदारांकूय मातशें घे. आम ऑपोजिशनाक चड कांय ना, 7 जाण आहाय. सो आमकांय घे, कित्याक म्हगे केपेंच्या मतदारसंघाक जायते दोंगर, रानां, भाटां, शेतां आहाय. सो वी वॉन्ट ट्युरिजम, नॉट डिस्ट्रॅक्टिंग द, म्हणजे डिस्ट्रॅक्शन करूं नाका एनवायरमेंट, बट एक बरो ट्युरिजम जायो वेच वी कॅन प्रमोट हिंटरलँड ट्युरिजम. मोरपिल्ला म्हणटा आमगे शिरामुडी म्हणटा एक जागा, इट इज रायट ऑन द टॉप, सारकें हिलार, आनी उंच तरी तूं गेलो थिंगा एक बारीकशें टेंपल पयलीं एक जागा आसलो. आतां हांव आमदार जाल्यार आमचें एक टेंपल स्लॅब घालून लोकांचे आदार घेवन सगळ्यांनी बांदिला. बट तूं तरी उंच तरी थिंग गेलो न्हू, यू वील सी ऑलमोस्ट आख्खें आमगे स्पिकर ना. रमेश सरा गेले, स्पिकर आयले टील सांगे आनी आख्खें दिसली पडटा. इट इज ऑन दॅट टॉप सारको पॉयंट आहा. सो हे ट्युरिजम समज इवन दॅट टायप ऑफ ट्युरिजम इफ यू प्रमोट, म्हाका दिसता आमगे गांवच्या म्हणजे युथाक एम्प्लॉयमेंट मेळटलें. स्पिकर, सर, एक मुद्दो काडा. वेन आय हॅव गॉट अ आन्सर टू माय आन्सर्ड क्वेश्चन. म्हगे ट्युरिजम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाक कितले पोस्ट वेकंट आहाय काय म्हणून येयल्ले. वॉट आन्सर आय हॅव गॉट इज दॅट डेप्युटी जनरल मॅनेजर 1 पोस्ट, सिनियर मॅनेजर 2 पोस्ट, सिनियर मॅनेजर ऑफ PS टू MD 1 पोस्ट, मॅनेजराचे आनी 4 पोस्ट, अकाउंटंट 1 पोस्ट, असिस्टंट मॅनेजर UDC हाऊसकीपर 4 पोस्ट. स्पिकर, सर, हे सांगपाक इतलो हेतू म्हळ्यार इतली तरी पोस्ट वेकंट आयला. हाऊ वील द डिपार्टमेंट वर्क? म्हाका सदां मिनिस्टरान हे जे आज लोकांक जॉब जाय, लोक सोदताय, गोंयकार शिंकलो मनीस आहाय, आनी इतली जॉब समज तरी वेकंट आहाय. आय डोंट नो वॉट इज द रिजन बिहायंड इट, बट दीस थिंग्स हॅव टू बी टेकन इन टू अकाउंट, आनी हे वस्त जावपा दिव. स्पिकर, सर, वेन वी टॉक अबाउट, हांव स्पिकर, सर, आमगेल्या ऑनरेबल मिनिस्टरान बरें केलें तें सांगता. आमगे फातोरपिया श्री शांतादुर्गा फातोरपिकारीण टेंपलाक एक ऑलमोस्ट 5 करोडांचें तुवें काम सँक्शन करून कामूय चालू आहा. सो तुका देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक हें देवळाचें काम चालू आहा आनी इट इज नीड आहलोलें. सो देव बरें कर तुका बिकॉज ऑफ दीस वर्क वॉट यू हॅव गिवन अस. स्पिकर, सर, तेच भाशेन आंबावली आमगे एक तोड्या कळे म्हणटा थिंगा हांव ऑनरेबल पावर मिनिस्टराक देव बरें करूं म्हणटा, चीफ इंजिनियर इलेक्ट्रिसिटी बाब स्टिफनाकूय, कित्याक ताबडतोब जेन्ना प्रपोजल गेलो एक तोड्या कडेन लॉंग स्ट्रेच आहा आनी पिपल कम देर मॉर्निंग वयता येताय वॉकिंगाक, बट तें तोडें ब्युटिफिकेशन करपा सारकें गरजेचें. सो मुद्दम हो एक उगडास दवरपाचो. या ट्युरिजमांतल्यान आमकां करचें तोड्या कडेन आंबावली, इट इज इन केपें कॉन्स्टिट्युएन्सी. हांव सांगता फंड कितले जाय ते सांग, पयशां कमी ना, पयशे भरपूर आहाय आमचे कडेन सरकारा कडेन. आमगे नितीन गडकरी बाब सांगता पैसो घे कमी नाही आहे. सो थिंगाय जाल्यार हिंगाय आसतले गोंय सरकारा कडेन. सो म्हाका दिसता पयशे मेळटो तुका, हांव सांगतलो चीफ मिनिस्टराक. बट हे आंबावली केपें हो जागो ब्युटिफाय करपाक गरज आहा, बिकॉज केप्यांक आनी ट्युरिजम थिंगा कांय ना. सो एटलिस्ट पीपल कॅन कम दे, सीट, रिलॅक्स. जाणटे लोक येत थिंगा. आतां इतू वर्सांनी स्ट्रीट लायट घायल थिंगा. सो नाव वी हॅव अ फुटपाथ, वी कॅन डेवलप दॅट. सो म्हाका दिसता हें मातशें तुवें नोंद उगडास दवरपाक गरज आहा. आय वील रिमांड यू, आय वील पुट पेपर्स अक्रॉस. स्पिकर, सर, रिगार्डींग रोड शोज, एंड आय नो बिकॉज आय एम इन टू हॉटेल इंडस्ट्री, आय cater to charter आमगेली राशन्स. आय हॅव लॉट ऑफ राशन गेस्ट कमिंग इन माय हॉटेल. स्पिकर, सर, मुद्दम एक सांगता. आतां राशन वी आर डिपेंडंट, गोवा आय थिंक सो इज मोस्टली 80% डिपेंडंट ऑन राशन चार्टर्स, राशन गेस्ट वा कमिंग. आनीक तुका हांव थोडेशे डेटा सांगता. 19-20 राशनाचे उलयता, 90,000 गेस्ट येयल्ले. 22-23 ते 60 जाले. 21-22 नासले बिकॉज ऑफ कोवीड, ते 60,000 जाले. 23-24 ते देंवन आनी 30,000 जाले.
आणि every year a reduce जायत आहे. The one main reason speaker sir is because of that visa problem. तांकां e-visa facility ना. आणि म्हाका दिसता सरकारान पयलें group lending permit पयलें आहलें. It has stopped since 2014. Group lending जी visa permission आहलें तें देंवलां. तें बंद केलां. तें अजून स्टार्ट केलां. आणि e-visa facility तुम अजून कित्याक दिनाय? You can keep a 48 hours cut-off period once the agents, whoever, they do all the required documentation. सगळे आमगे हिंगा तेंगे travel agent आहाय ते कोताय. So why not? Speaker sir, म्हाका tourism minister इतले efficient आहा. आणि you should speak to your directors, airport authorities, आणि e-visa facility आम दियाय. Because we are only depend on सद्या राशन मार्केट आहा म्हणून चार्टर्स आमके येता. आनी म्हाका सद्या हुंचे दुसरे चार्टर बाकीच्या सगळे चडशे कंपनी बंद जाले. I am talking about one particular airline, Air Azur. Air Azur is ready to come to Goa. India tenka येवपाचें permission आहा. Air Azurak. But तुका e-visa लागून तेंका problem आला. So make it, and if Air Azur comes, we will see that it comes in Daboli. कित्याक बाकीचे Aeroflot तुम आतां मोपा धाडे. At Air Azur is ready to come in Daboli, and I met those companies who are doing their work in Goa. So Air Azur, because of e-visa problem, Air Azur is stuck up. So Maksada, Honorable Minister, please take note of this. Air Azur wants, they have a permission. Zaitana ban from Russia because of the conflict. But Air Azur has a permission. So you please take up this issue and give them that 48 hours, whatever cut-off period for e-visas and get it done. Speaker sir, road show आमी जायतसान कोताय थिंगा foreign वचपाचेच. बट हुंय करपा जाय आनी कितें करपाचें गरज आहा. हांव म्हणा तो रोड कोण पयस वेस्ट जाताय कितें जाताय म्हूण. बट तेजो बेनिफीट आउटकम कितें मेळटा तें चोवपा जाय. राशा बीन हे सातेर कोताय तुमी, बट इट हॅज टू बी मोर, बिकॉज दे आर दिस पीपल हू कम, दे हॅव गॉट अदर डेस्टिनेशन, दे गो टू थायलँड आनी कोणें जायत कोण न्ही ते गोवा, दे लव गोवा. एंड आय हॅव रिपीट गेस्ट इन लास्ट 15 years, almost 13-12 times the same guests have come from Russia. So, but how to promote, give them better perks, कितकोन करपाचें charter companies, that depends upon you. Speaker sir, म्हाका दिसता हें तुवें सारकें गंभीरपणान घेवपा जाय, otherwise आमी गोंयांक काबार जातले. Speaker sir, main important thing, Speaker sir, आमगेलो tourism minister आख्खो गांव संवसार भोंवला. आमगेले बारीक प्लेसीस रे डोमेस्टीक जे ट्युरिस्ट जे आमगे गोंय येताय ते तांकां तूं मडगांव मुगे मडगांव हॉटेला कडेन कदंबा कडेन मुगे क्लोज हॉटेल आहा. तांकां बाबड्या कांय खबरूय आसना, जाय जाण हॉटेलाक वयता न्हिचाताय. बट एवरी बस स्टॉप लायक मारगांव, पेंजीम, यू हॅव अ ट्युरिस्ट सेंटर आहा, एक आहा ना. सो जस्ट मेक इट सारको कंपल्सरी एज सून एज पॉसिबल. ऑल दीस प्रायम मेजर बस स्टॉप्स लायक मारगांव, पेंजीम, पेरणे, वास्को, पोंडा, काणकोण लोक पालोलें भोंवताय. बट गायडन्स दिवपाक कोण ना. वी गो आउट ऑफ द कंट्री, एनीवे यू गो, यू सी यू हॅव अ ट्युरिस्ट प्लेस गिवींग द इन्फॉर्मेशन. मडगांव कदंबाक वयलें कितें आहा, पयलीं भलो दिसतालें, आतां तें झाडांय माला आनी तें सारकें वगत दिसता, कांय खबर ना थिंगा कितें जालें तें, कोणाक कांय दिसती पडना. सो मेक दॅट कंपल्सरी, घाल थिंगा एक ट्युरिस्ट सेंटर घाल, एक जाग घे आनी एक बारीक एक ल्हान प्लेस लयत घायला जस्ट टू गेट द इन्फॉर्मेशन. दीस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. स्पीकर सर, वेन यू टॉक अबाउट बीच क्लिनिंग, आमगेले आय हॅव 2 मेजर बीचीस मुगेल्यो, कानांगिनी, खोला. हे बीच क्लिनिंग म्हणटा तें आमगे त्या जाग्यार जायना. Speaker sir, under Rule 16, I would like to move the motion to the extend the duration of the sitting of the House by 2 hours. The motion is that the duration of the sitting of the House be extended by 2 hours. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. The ayes have it, the ayes have it. The motion, the duration of the sitting of the House is extended by 2 hours. Speaker sir, when we talk about beach cleaning, I just want to bring to your notice, Honorable Ministeraच्या, की कानांगिनी खोला हे बीच क्लिनिंगाचेर मातशें नदर घाल. तुगे कोण एजन्सी आहा तांकां सांग हिंग ते पावतायो ना पावताय ते. सो दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. स्पीकर सर, देर आर मेनी प्लेसीस लायक हॉटेल्स, आय मीन टू से इन माय कॉन्स्टिट्युएंसी, विदाउट प्रॉपर फॅसिलिटीज नाय तांकां, विदाउट प्रॉपर लायसन्स. CRZ नॉर्म्स तेमी मोळ्याय सारके. इवन नाव ड्युरींग रेनी सीजन दे आर ऑपरेटींग. आनीक तितूंतले 95% गोंयकार न्हू भायले. आय एम नॉट सेईंग गोंयकार इलिगल करपा दी म्हूण,
बट हे भायली जाण मनीस येवन आमगे गोंयकारांक ते लोकल पंच मेंबरांक लोकल्सांक शापोत सांगताय आनी इलिगल आजून चलयताय. यू मेक अ सरप्राईज विजीट चॅक कर. Yet I don't want to name, but I will tell you the names, which are these places, 5 places in Khola where they are operating. So please take note of this. Ye taboto bond japade. Tenka proper sanitation na, soak pit na, septic tank na, udo sogle aake waste aake hoita to call it anyan sangna. So see if they have this. कित्याक गोंय आमगे पेडे जाता तेंगे कांय ना ते हिंग जोडपा येयले ते पयस म्हणटा कोतले वयतले आमगेले झाड मारले तेमी रॉक्स फोडे काबार केला. सम हॉटेल्स डोंट हॅव एक्सेस ऑल्सो बट परमिशन्स आर गिवन. सो सी दॅट इट इज नॉट डन. आमगे गोंयकारांक कोणें केल्यार तुमी लोकले धोतले आनी गोंयकारांक तितली नोता बीन म्हळ्यार ती म्हाका चडशीं गोंयकारांक म्हळें हे सावथाक कोण चोयता आनी आमगे गोंयकार न्हू सगळे भायले. सो गोंयकारां पासो न्हू भायल्यां पासो तूं प्लीज सी टू दीस. स्पीकर सर, काबू देराम फोर्टा आमगेलो आनी सारको फामाद हांवें पयलीं उल्लेख केल्लो. हे फोर्टांक जायते लोक ट्युरिस्ट येताय. देर आर लेडीज कमींग दादोल म्हणटा सोड खूंय तरी उबो रावपा जाता बट बायलांक देर इज नो टॉयलेट चेंजिंग रूम नाय एक रेस्ट रूम ना कांयच ना थिंगा जाग येताय. म्हाका सदां आफ्टर दॅट आमगेल्या मिनिस्टरान लास्ट टायम हांवें केन्ना तेन्ना सेक्युरिटी गार्ड्स तरी दवरले थिंगा बट देर इज नो फेसिलिटी इन दीस फोर्ट. सो म्हाका स्वता ऑनरेबल मिनिस्टरान हेजेर नोंद घेवन हें करपा जाय. स्पीकर सर, तेच भाशेन बेतूल फोर्टा ऑनरेबल सुभाष सरा मिनिस्टरा कडेन उलयला. आमी छत्रपती शिवाजी महाराजाचे दिसाक येताय बरें एक फंक्शन करताय वयताय मागीर कांय ना. ते थोडो जागो आहा तो कस्टम्साचो आहा तो जागो टेक ओवर कोराय. डू समथींग फॉर दॅट प्लेस. एटलीस्ट द लोकल्स वील अर्न समथींग. एक ट्युरिस्टीक प्लेसूय जातली मेंटेन जातलो तो फोर्ट. सो तेंवूय केन्ना. स्पीकर सर, लास्ट टायम हांवें उगडास केल्लो आतां उगडास करता हें मातशें जावपा जाय. स्पीकर सर, वॉट द लँड वॉट वी हॅव इन IDC 8 लाख आनी 4 लाख स्क्वेअर मिटर आहे. आज बोवाळ जाल्या सानबानाचेर आनी केपें हो जागा आहा म्हणटरी जाय जाण म्हाकाय जाताय म्हाकाय फोन कोताय. आमगेलें इतलें म्हणणें जें लोकां नाका लोकां दिसता इट इज बॅड एंड इट हॅज प्रूव टू बी बॅड. आय एम नॉट सेईंग दीस वाऱ्यार उलयना. इट इज प्रूव टू बी. देर आर लॉट ऑफ डेथ्स हॅपन ड्युरींग सानबन. ड्रग हें जाता लॉट ऑफ ड्रग्स यूज ड्युरींग दोज फेस्टिवल्स. देर आर आनी फेस्टिवल करपा जाय थिंग कोराय बट आमगेल्या केपेंच्या मतदारसंघाक आय एम टेलिंग दॅट वी डोंट वॉन्ट टू हॅव इट इन दॅट प्लेटो आमगेले बेतूल प्लेटो वी डोंट वॉन्ट सनबर्न. इन द सिमिलर वे देर इज अन लास्ट टायम आय हॅड पूट दीस प्रोपोजल आनी म्हाका स्वता ऑनरेबल मिनिस्टरान तेजेर चोयत म्हणलें फॉर ड्रोन्स आनीक थिंगा एक एअर स्ट्रीप करपाक. And if that airstrip can be used for skydiving, that is the best place. Speaker sir, just 15 days back, one of my friend had gone to Dubai only for to get air skating gelne. But and she got this date after almost 7-8 days. Anik she had gone at 7 o'clock and teka 12 skydiving teka appointment mela. That also almost 15,000 per person. Anik तितूंक आहलो तिनी 80% are Indians. Very surprising for that skydiving 80% in Dubai it was Indians. So आमगे समज तरी हिंग तरी असो हे skydiving जाता why we people have to go to Dubai. So कोण पयसा तो वयतलो ते पयसा आमकां तरी 5-6 हजारांक केले जाल्यार हिंग म्हाका स्वता अरे मॅडम स्पीकर just give me 5 more minutes. So that can be promoted here. You use this land for better this, not for other things which amge goinkara nakte. So mak dista one more proposal of yours was there, Parshuram Bore and Aero iconic structure. I think this proposal was there. Mak sada honorable chief minister na sangpa jaye ye proposal ye which is non destruction kaina and this can be taken into account. We are ready as a MLA, as the panchayat local body, we will support you all. आम बरें असो जाग्यार 4 लाख स्क्वेअर मिटर 8 लाखाचे आनी कितें बरें व्हड करया बट 4 लाखाचेर हे एअर स्ट्रीप बीन हाळी स्काय डायविंग केलें न्हू दॅट लॉट ऑफ स्कोप जायत एम्प्लॉयमेंट जातलें थिंगा प्लेसूय डेवलप जातली. स्पीकर सर, when I talk about आमगेले demand on this आमगेले IT. Speaker sir, there was a scheme for ST, SC and many students had applied for free computer course IT department. आणि
म्हाका सुद्दां IT has not renewed, department has not renewed this scheme and applications तेशी pending आहे. म्हाका सुद्दां government for the last 4 months scheme is kept on hold. म्हाका सुद्दां ही कित्याक केल्या ते म्हाका खबर ना, होल्डार दवरली ती आमगेले जायते ST SC भाव आहे, ST चडशीं भुरगीं आहाय तांकां ही स्किमीची फायदो जातालो. हो अजून पासून तुवें ती स्कीम होल्डार दवरला, दॅट हॅज टू बी डन. आनी एक तुका हांव देव बरो करूं म्हणटा स्पीकर सर आमगेल्या मिनिस्टराक, कित्याक मोरपिल्ला ह्या जाग्यार तुवें आमकां टावर दिलो. आफ्टर सो मेनी इयर्स पीपल नेटवर्क थिंगा भुरग्यांक मेळनासलो, सो दॅट वर्क इज ऑलमोस्ट 90% कंप्लीट. देव बरो करूं. देर आर three more places in बारशें, आमगे खोला. Those 2 places I need BSNL towers, that has to be taken account. So speaker sir, with all this, तितूंतले आनी एक स्पीकर सर इसरो लावन टुरिजमाक तुवें आमकां बाब गणेश गांवकार देव बरो करूं म्हणटा बेंचूच दिताय म्हणटा. म्हाका सुद्दां बेंचा बारार म्हाका थोड्यो लायट्यो हाय मास प्रॉमीस केल्ले. I don't say it high but mini, so which 5 arms or something. There are places where in Avelde दत्ता मंदिरा कडेन आमगेले घालपा येता, आज दिता हाल दितकोन पयलीं आमगेले चॅरमॅना बरें गेल्लो. So then he has promised me, please give me this. आनी एक देव बरो करूं म्हणटा. There are 4 hotspots, we have free Wi-Fi आमकां दिल्याय, which we are putting in Badli, Avelde, Kepe municipal area, sports complex. So whatever has been given, I thank you for that. And whatever issues what I have raised now, please see to it and satisfy us. देव बरो. तुम्ही पळयतात GNH.